हरे कृष्णा. स्टार्ट करूया एक सेशन. हरे कृष्णा सगळ्यांक. आयचे हे शनिवाराचे क्षणांतू उपस्थित आशिल्ले सर्व भक्तजनांक बांधवांक भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन मनस्पूर्वक जावन स्वागत सांगता सर. आयचे हे सेशनांतू उल्लोच्या येता आसाची हर ग्रेस रसमयी माधवी माताजी तुमकांय स्वागत आसा. आयचे टॉपिक रुक्मी. रुक्मी म्हळ्यार रुक्मिणी देवीले भाव हांनी विदर्भ राय भीष्मकाल पूत तशें आजी तांगेल विशय जावन आमी आयकुच्याक हांग पुराजन उपस्थित आसात. सुरवेरी मंगलचरण सांगून आयचे हे प्रोग्राम स्टार्ट करता सर. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. परम पूज्य जावन आशिल्ले गुरुवर्यांगेले उर्गासू करून तांगेले आशीर्वाद मागूचे तशीची हांगा आयचे दिसा उपस्थित आशिल्ले मालगड सगळ्यांक मेगेल प्रणाम सांगताची आयची प्रोग्राम मुखार सुया. डिमन्स इन वृंदावन हेची सिरीज आयचे हे सेशनाचे टॉक आजी हेची सेशनाचो असं आमकां अशें हांगा घरांतूची बैसून वारांतू एक कहाणी आयकुचे भाग्य आमकां भागवत पुराण कोंकणी टीम प्रायोजन करता असं तांकां हेची टायमार एकमेकांक धन्यवाद सांगच्याक आश करता. एक्चुअल सेशन स्टार्ट करचे पयलीं फुडें हांव आयचे स्पीकर जावन आशिल्ले हर ग्रेस रसमयी माधवी माताजी हांगेले एक किरू परिचय दिवचे इश्ट पावता. हांनी परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज हांगेले शिष्य. हांनी सिर्शी नॉर्थ केनराचे गांवचे
बट 2011 ಅದಕ್ಕೂ हन्नी दुबईंतू असाची हन्नी भागवत पुराण कोंकणी प्रोग्रामांतू एक्टिव्ह स्पीकर जावन आशिल्ले राधाकृष्ण रसरनव प्रभुजी हांगेल धर्मपत्नी माताजी भारी एक्टिव्ह जावन इस्कॉन भक्तवृंदांत असोसिएशन आसन गेले आणि त्यांचे प्रत्येक प्रोग्राम बलराम देश दामोदर देश मथुरा देश प्रत्येकांतू भारी एक्टिव्ह जावन पार्टिसिपेट करता आसाची माताजी तशीची गुरुकुला टीचर जावन मथुरा देशांतू चेडवांक भजन श्लोक पूरा सत्संगा कार्यांतू भारी तांगे सेव करता आसाची हन्नी ऑलरेडी डिमन्स इन वृंदावन एक सिरीज अंतू हन्नी टॉक दिलेलो आसा माताजी तुमका हांव 3 पटी हरे कृष्ण महामंत्र सांगून आयच्या ह्या प्रोग्रामाक स्वागत करता सर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ओवर टू यू माताजी हरे कृष्ण अपर्णा माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमगेले हांव ते हक्क लायक ना जाल्यार तुम्ही मेगेल बद्दल सांगले वर्ड आणि हांगा उपस्थित आशिल्ले तसले वट्टू भक्तवृंदाक मेगेले सादरपूर्वक प्रणाम हरे कृष्ण नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी निति नामिने नमो आचार्य पदाय नित्याय कृपा प्रदायिने गौरगथा ग्रामदाय नगर ग्राम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्ण म्हाका जी अवकाश कंदिल्ल्याक डेमन्स किल्ड बाय कृष्णा हे सिरीजातू रुक्मी बद्दल उलोवच्याक म्हाका अवकाश कंदील तसले कोंकणी भागवत पुराणाक हांव मस्त मस्त मेगेले आभार प्रकट करते आसा हरे कृष्ण जशी माताजीन सांगले आजी आम्ही रुक्मी बद्दल रुक्मी म्हळ्यार कोण रुक्मी म्हळ्यार आमकां तशी तसले महालक्ष्मी लक्ष्मीले एक्सपान्शन कृष्णाले फर्स्ट पत्नी धर्मपत्नी ती रुक्मिणील्या भावा बद्दल आम्ही आजी उलयते आसाची थँक्यू सो मच एक विदर्भ म्हणले एक राज्य ताजे एक पॉवरफुल रूलर कोण भीष्मका म्हण आणि तांगेले राजधानी नाव कुंडिणा आणि ताका विदर्भ राजाक 5 पूत आणि 1 धुव आणि ते 5 पुता भितर म्हालगड पूत कोण आशिल्लो तो रुक्मी तो फर्स्ट पूत कडे ताका तागेले कडे बाकी भाव रुक्मरथा रुक्मभानु रुक्मकेश आणि रुक्ममाली आणि तांगेले एक सुंदर आशिल्ली एक गुणाढ्य एक भयणी ती रुक्मिणी सो ही रुक्मिणी सांदोनो आता मी नवविध भक्ती भितर केन पळयताची श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम तशीची ही रुक्मिणी सांदोनो घरा तांगेले राजधानी कायल तसले विंगड विंगड एक ऋषी मुनी कंचान नारद मुनी कंचान ती कॉन्स्टंटली कृष्णाल बद्दल ती अटो आयकते उरता कृष्णाले कृष्ण भगवंत कृष्णाले कस गुणान तो पूर्ण हे तो पूर्ण पुरुषोत्तम अशी ती कंटिन्युअसली सांदोन कृष्णा बद्दल आयकल निमित्त तिगेल मनात कृष्णाल बद्दल इतलं प्रेम उत्पन्न जात की म्हण सांगले रे ती आपण हे कंगितले रे विवाह कंगितले रे कृष्णाक एकल्याक कृष्ण एकलो म्हाका परफेक्ट पती म्हणले तिने डिसाइड कंगितले उरता अशी म्हणता सांगता की म्हळ्यार परमात्मा कृष्ण सगळ्याले हृदया भितरी परमात्मा रूपात तो विराजमान जाल्लो आसा अशी भगवद्गीतेत आमी कृष्ण सांगते आसा स्वतः सो केन्ना कृष्णाक ही गेले रुक्मिणीलितले कंटिन्युअसली ती भितर हृदयात ताका एक हे करते उरता आणि कंप्लीटली ती सरेंडर सोल कृष्णाल बद्दल 24/7 24 तास ती कृष्णाले विचार करते उरता सो कृष्णाले तागेले एक ब्युटी तागेले शक्ती तागेले ट्रान्सरेंटल तागेले एक दिव्य गुण आणि तांगेले ओट्टू एक हे हाजे बद्दल ती कंटिन्युअसली ती याद हे करते उरता आणि कितले ती कोण कोण सांगताचे आणि ताजी ती सुंदर जावन ती आयकते उरता आणि ताजे बद्दल ती कंप्लीटली इनग्रॉस जाल्ली उरता केन्ना कृष्णाक हे रुक्मिणी विषय कळता
की आपणाक एक अशी रुक्मिणी आपणाल बद्दल तितलें प्रेम कळ्ळ नंतर कृष्णाक बी मनात एक तिगेल बद्दल एक प्रेम उत्पन्न जाता. तो मनात विचार करता की म्हण सांगल्यार असल एक ऑस्पिशियस एक स्त्री कसा आसा, एक सुंदर तिगेले एक सौंदर्य जावं, तिगेले एक बेस्ट एक गुणागुण जावं ಒಟ್ಟು पळोवन कशी कन्नी अडना ही मेगल बायल जावच्याक करेक्ट ही म्हण अशी ताण बी आपल्याला मनात मन कंगीत उरता. जाल्यार केन्ना हागेले एक रुक्मिणील भाव रुक्मी तशें म्हणटा आसा की म्हण सांगल्यार हे रुक्मी म्हणलो हो केन्नाय एक आसुरी प्रवृत्तीच्यो आसुरी प्रवृत्ती म्हळ्यार कसल बाबा म्हळ्यार हागेले केन्नाच हागेल ಒಟ್ಟು फ्रेंड्स कसल हागेल बरोबर कोण हो उठता बसता हागेल फ्रेंड्स कोण आसाची ಒಟ್ಟು राक्षसी लोक जैसे की शिशुपाल दंतवक्र आणि जरासंध आणि पौंड्रक असं ಒಟ್ಟು हे लोक कोण कोण कृष्णाल कितले हे एनिमीज असत कितले तागेले वैरी लोक असाचे ಒಟ್ಟು लोक हागेल दोस्त लोक तशें कंटिन्युअसली कृष्णाल वैरत्व करचोन दुसरे कसले तांकां गोतूरना तशें न्हू ताका रुक्मीक आपल्या भयणीक गोतूरता की रुक्मिणी कृष्णाक मस्त प्रेम करता सांदोन आणि तागेले ಒಟ್ಟು बाकी फॅमिली मेंबर्स जशे भीष्मकाक बी मनात उरता आपणाल धवे कृष्णाक लग्न कर दिवका कृष्णाक तो जाल्यार होडपूत रुक्मीन सांगिल ते तो कंप्लीटली आयकूंक आशिल्लो तांगेल्या घरांत कित्याक तो होडपूत आशिल्लो मुखार राज जावचो आशिल्लो मे बी अशी उरूं शकता तशें रुक्मी कसो करता कोणाले उत्तर आयकना तो डिसायड करून सोडता रुक्मिणीक आपूण आपणाले एक मित्र आसा शिशुपालाक दिवचे म्हण केन्ना शिशुपाला विशय आमी गोत्सा शिशुपालाक एकच काम बरी कृष्णाक निंद करची कृष्णाक इतलो केन तो कृष्णाक एदराक पळयता तेन तो कृष्णाक सवते उरता जाल्यार कृष्णान तागेले आवसूक तागेले एक आवयक एक प्रॉमिस केल्लो उरता जेन्ना परत तुगेले पुताक हांव मारना तागेलो 100 तो चूक केन करता तेन्ना ताका हांव मारता म्हण तशें हांव न्हू शिशुपालाक जाल्यार ताजे हे मूर्ख लोकांक केन्नाची कसले विचार उरना कसं बरे कसं वाईट एक पडी मनशाले कृष्णाक एक पडी निंदन करचे लागले नंतर त्यांनी कंटिन्युअसली तेच निंद करते उरताची तशीची हांगा भगवद्गीतात 9वे अध्याया भितर ट्रान्सडेंटल नॉलेज हांतू भितर 11th श्लोका भितर कृष्ण सांगते असा अवजानन्ति मा मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम म्हण सांगल्यार अवजानन्ति मा मूढा हे मूर्ख लोक कसं करताची कृष्णाक आपणाक एक साधारण मनुष्य म्हण लेखताचे ते मूर्खपणात तो ते लोक कसं करताचे आपण जाल्यार साधारण मनुष्य न्हय आपण सर्व लोक महेश्वरम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम तशी हे मूर्ख लोक म्हण सांगतात तशीची 7वे अध्यायात 7वे अध्यायाचे 15th श्लोका भितर कृष्ण कसं सांगता की म्हळ्यार न माम दृष्टिनो मोडा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहर्त ज्ञान आसुरम भावम आश्रितम जशी एक 4 लोक कसं असायची कोण मूढा आणि नराधमा आणि माया अपहर्त ज्ञान आणि आसुरम परम भावम हे लोक 4 लोक कसं असायची कितले केले मग सरेंडर जायनाची म्हण सांगते असं तशें न्हू हो रुक्मी एक तर तागेले कंप्लीटली मटेरियली एनग्रॉस्ड आणि प्लस तागेले एक संघ ते वाईट संघ पडिल निमित्त तो कंप्लीटली कृष्णालो वैरी जाल्लो आसा आणि कोणाक लग्न करचे उठला तो शिशुपाल तसले एक आसुरी प्रवृत्तीक मनशाक ताकी म्हळ्यार असल आसुरी प्रवृत्ती लोकांक तांगेल फ्रेंड्स बी तसले उरताचे आणि तांगेल विचार बी तसले उरतात आणि केन्ना कृष्णाक सरेंडर जायनाची ते आमी हांगा पळयत केन्ना रुक्मिणी कळता आपल्या भावाला डिसाइड केला आणि तो कसले कोणाले विचारना तुखे अडना की जावका की तो डिसाइड करून सोडता शिशुपाला बरोबर हिगे लग्न म्हण करून सोडता जेन्ना हकीक कळता रुक्मिणी कळता की आपल्या भावान अशी हे केल्ले आसा म्हण सांगून केले नंतर मस्त दुःख जाता मस्त ती एकदम अपसेट जाता ती कसं करचे कळना तिका आणि कित्याक म्हळ्यार समय बी मस्त कमी उरता तो एकदम फास्ट कित्याक म्हळ्यार गोतुरता कशी कंगेन कृष्ण येवन म्हगेले भयणीक घेवन वतलो या कृष्ण कसले तरी प्लॅन करतलो म्हणले ताका विषय गोत आशिल्ले निमित्त तो कसं करते उरता क्विकली तो एक हे तयार करता तेन्ना ते कसं करका म्हण कळना ते टायमाक फर्स्ट प्रेमपत्र बरयत ती
कोणाक कृष्णाक आणि ती एक आपल्याला एक ट्रस्ट वर्दी मस्त एक आपणाक जावक आशिल्ली तसं एकदम आशिल्लें ब्राह्मणाक आपयतली आणि आपूण ना आपल्या लोट्टू सिच्युएशन ताका सांगता आणि ताका ब्राह्मणाला हातात एक आपल्याला पत्र बरयता पत्रा भितर ती बरयता कृष्णा भगवंता तुका आपल्याला गो करका म्हण आपण हे जेल्ले आसा तुकाच मगेल पती म्हण हांव स्वीकार केल्लो आसा एक जॅकल एक म्हण सांगल्यार एक नरी येवंक ना एक वाघाल एक आपल्याला हे घेऊन गेल्यार कशें जातलें तशें जाल्यार म्हगेलें जीवन कसं जातलें तू विचार कर कृष्णा आणि म्हाका प्लीज म्हाका हेल्प कर आणि हांव तू कंप्लीटली सरेंडर जाल्लो आसा म्हण ती एक विशय बरयता आणि तातूंत ती बरयत की म्हण सांगल्यार पळय फाल्यांक म्हगेलो विवाह आसा आणि विवाहाचे विवाह सकाळी आम्ही कसं करताची कित्याक की म्हळ्यार तेन्नाच हे कसं आशिल्लें राजकुमारी लोक घराच्यान अशें भायर पडनाशिल्ले तांचे एक कसलं तरी एक तांगेलें हे अशें रिस्ट्रिक्शन आशिल्लें तशें तांणी भायर पडनाशिल्ली तशें न्हू ती म्हणटा आपूण हे दिवस म्हगेले केन्ना विवाह जावचे आसा ते दिवस सकाळी आमगेले फॅमिली देव आमगेले एक देवी देवस्थान आसा गिरिजा म्हळ्यार दुर्गा देवी देवस्थान सकाळी हांव थंय आमी पूज करचे वतले तेन्ना अशी आमी आमगेले बी आयकलां आमी वायणां पूज करताची गौरी पूज करताची आमगे लोकां सुद्दां ना तशें हांव न्हू कित्याक की म्हळ्यार गौरी पूज कसल्या करताची की म्हळ्यार एक पार्वती देवीन आपणाक ईश्वर पती जावन मेळूं म्हण तिणें पूज केल्ली तशें हांव तिका तिगेल भक्तीक शिव तिका पती जावन मेळ्ळो तशें हांव न्हू आमी ओट्टू एक सवाशीण लोक कसं करताची ह्या गौरी पूज करता तशीच विवाह पूर्व सुद्दां ना विवाह जावचे पयले गौरी पूजा देवीले वचून एक आराधना एक पूज करता आणि ती सांगता त्या टायमाक हांव येतले भायर घरासान भायर पडतले तूं तशें लेखतलो हांव म्हगेले हातूंत उरतले म्हगेले रातूंत आपणाले चंबरात उरतले तेन्ना तूं कशें म्हाका घेवन वतलो तूं विचार करनाका हांव तेन्ना भायर येतले आनी तूं म्हाका येवन राक्षस रितीन म्हाका उखलून व्हर कित्याक की म्हळ्यार विवाह विंगड हे उरतात टायप गांधर्व विवाह राक्षस विवाह अशी विंगड विवाह उरताची कोणाक एक जबरन एक बायल मनशीक उखलून व्हरून लग्न जाता न्ही ताका राक्षस विवाह म्हणटात जाल्यार हांगा जबरदस्ती व्हरते ना तीच आपणाक आपूण सरेंडर जाते आसा कृष्णाक भगवंत आपणाक कोण सरेंडर जात की तांकां कृष्ण केन्ना हे करना तशें ती ओट्टू पत्रात बरयता लेटर बरयता आनी प्रेम पत्र बरोवंक ना ते ब्राह्मणाकडेन धाड दिता आनी ब्राह्मण कसं करता द्वारका पावत तशीच कृष्ण पळयता कृष्णाला एक द्वारपालक वचून कृष्णाक सांगता अशी एक आमगेले द्वारार एक ब्राह्मण राबला म्हणते ना कृष्ण सीधा वता ताका आपोवन हाडटा ताका आपणाले भांगरा सिंहासनार बसयता बसोवन ताका ओट्टू कुशल मंगल विचारता ताका सेव करता पांय धुवता ओट्टू करता आनी म्हणटा पळय ब्राह्मण लोकांक केन्ना सॅटिस्फाय उरका ब्राह्मण लोकांक अनसॅटिस्फाय उरल्यार केन्ना खंयचे हाका ते खंयचे स्थळ आसा थंय केन्ना बरें जायना तशें तूं सॅटिस्फॅक्शन आसना वे आनी तुगेले कसले खंय तूं राबता राजाच्यान थंय ओट्टू सम चलते आसने म्हण ओट्टू विचार गे न्हू तागेले ओट्टू करेक्ट सम ओट्टू तागेले एक सेव करून गे न्हू ताका विचारता तूं आईल कारण कसले म्हणते ना तो हेगेले प्रेम पत्र वाचून सांगता अशी प्रेम पत्र धाड दिल्या पत्र धाड दिल्या आणि तुगेले खातीर ती वेट करते आसा म्हणते ना कृष्ण म्हणता ताबडतोब कृष्ण कित्याक एक दिवस उरता विवाहाक कृष्ण कसं करता आपल्याले दारुका म्हणल्यार आपल्याले हाका सांगता चॅरियट ड्रायव्हराक रथ हे करतले ताका सांगता ताबडतोब एक रथ तयार कर आनी तागेले कडेन एक एक्सपर्ट चार मस्त फास्ट वचतसले घोडे गणपती का टेम्पल ओके तसे घोडे उरतात तांगेले कडेन ते घोड्याक तो सुग्रीव विंगड नावाचे ते एक प्रचंड घोडे अशे ते घोडे धांवतात की म्हळ्यार वायू वेगान धांवता तसले घोडे उरतात ते तशें न्हू तांको तांको तयार करून घेन आपल्याला हे सांगून रथ तयार करता आणि त्या ब्राह्मणाक घेवन हो विदर्भ देशाक एक रात्र भितर पावता सकाळ पावता जेन्ना भीष्मकाक कळता कृष्ण आनी बलराम सुद्दां ना म्हगेले दुयेल्या लग्नाक शरीक जावचे आयल्याची म्हण सांगून कळ्ळें तेन्ना भीष्मक राज मस्त बरो उरता तेन्ना वट्टू खंयच्यान हे शिशुपाल वट्टू फ्रेंड्स शाल्वा राज कडेर मगध देशाचे राज कडेर हे वट्टू लोक पौंड्रक they will change everything if they want so ಹಂಗ ಅಶಿ ಒಟ್ಲೋಕ್ ಒಟ್ಟು ರಾಜಲೋಕ್ ಒಟ್ಟು येवंगेन हांगा विदर्भ देशात ಒಟ್लोक तांणी हे जाल्याचे येवन आयल्याचे आनी हांकां
हे लोकांना भीष्मकान मस्त सुंदर एक जाऊन एक लग्नात तयारी केली आसा तांकां रापच्याक जाऊ तांगेले तांकां घालच्याक रेशमी वस्त्र तांगेले न्हावची व्यवस्था तांकां पानीय ಒಟ್ಟು तांगेली व्यवस्था सुंदर जावन केल्ली आसा आनी स्ವಂತ हो भीष्मक राज वचूंगे तांगेले ಒಟ್ಟು स्वागत करता आनी तांकां बसशाक हे ಒಟ್ಟು व्यवस्था केल्लो आसा तशावन हे ಒಟ್ಟು केल्ले ಒಟ್ಟು तयार आसा ಒಟ್ಟು सॅटिस्फायड आसाच आनी केन्ना भीष्मक राजाक इवन कृष्ण बलरामाक सुद्दां तो वचून तांगेली सुद्दां ಒಟ್ಟು बरे तांकां मान दिवचे Okay, okay. तशीच हे भीष्मक राजाक केन्ना ते विदर्भ देशाचे कुंडीण तांचे एक रेसिडेंट उरता न्ही लोक तांकां केन्ना कळटा कृष्ण आनी बलराम आयल्याची म्हणून वट लोक पळोवच्याक येतात आनी वट लोक पळोवन कृष्णाल ते सौंदर्य कृष्णाल ते पुरुष ते हे वट पळोवन तांकां दिसता हे कृष्ण कसो आसा आमगेले राजकुमारीक हात धरच्याक होच करेक्ट हो एक वर होची आमगेले राजकुमारीक म्हण तांणी ಒಟ್ಟು मनात उलोवंक येताची अशी उलोवंक येता आसतना ಒಟ್ಟು मस्त आनंद जाता तांणी ಒಟ್ಟು मनात लेखते उरताचे तेन्ना हांगा रुक्मिणीक मस्त चिंता कित्याक आयिल्ला कृष्ण आयिल्ला म्हण ती चिंता करते आसा तेन्ना तो ब्राह्मण तिगेले एक अंतमपुरा लागीं पावता आनी तिका वचून सांगता कृष्ण येवन पावला तूं कांय काळजी कर नाका म्हूण सांगले तेन्ना तिका मस्त आनंद जाता आनी तशीच सकाळ सकाळी अर्ली मॉर्निंग सकाळी ती उठयता तिका होकलेक उठोवंक घेवन तिका चंद करून तिका एक सुगंध द्रव्य ಒಟ್ಟು तेल ಒಟ್ಟು तिका मर्जन करून चंद करून ಒಟ್ಟು तिका न्हाणयताची तिका न्हाणयन जाल्या नंतर चंद चंद तिका रेशमी वस्त्र चंद चंद डायमंडाचे हाचे वज्राचे हार नेकलेस ಒಟ್ಟು घालून तिका तयार करताची आनी तिका मस्त खुशी उरता कित्याक कृष्ण आयला आनी ಒಟ್ಟು लोक एक ब्राह्मण सवाशीण ब्राह्मण बायल एक म्हालगडी बायल आनी तिका सखी लोक आनी तशें तिगेले आवसू तर्फे तिगेले पाची हे लोक ಒಟ್ಟು लोक मेळून घेवन तिका घेवन देवस्थाना वताचे वाचत गाजत तेन्ना काल कशें आशिल्लें की म्हळ्यार राजकुमारी लोकांना साधारण जावन अशी घराच्यान भायर आनी पडनाशिल्ली ते दिवस तिगेले विवाह आशिल्ले आनी टेंपलाक वते आसा आनी ती कशीच एकली न वच्चे अशें ಒಟ್ಟು नाशिल्ले तिगेलो ಒಟ್ಟು सगळोक मेळून एक राजोचित एक मर्यादेन तिका व्हरते आसाची देवस्थानाक वचून पावता ती आपणाले हात पाय धुवन आचमन करता आनी जशी म्हालगड ते ब्राह्मणी लोक सांगताची तशी ती देवील पूज करता ಒಟ್ಟು कळंगेन ती तेन्ना टेंपल्सान बेगीन भायर येता ती आपल्या सखी घेवन ती गोतुरता पत्रात बरयल्लें उरता हे समयाक आपूण भायर येतले आपल्याला हे करून घेवन म्हणून केन्ना ती भायर येता तेन्ना कृष्ण तेच क्षणा भितर थंय येता येवंक घेवन ते पुरा एक क्षणात तिका कशी एक सिंह आपणाले एक बेटे कशी उकळता आनी व्हरतकी तशी क्विकली वायू वेगात येता आनी तिका उकळंक येता आपल्याला हाजेर बसयता आनी तितले वायू वेगान तो थंयच्यान पार जाता केन्ना तो पार जाता तेन्ना ते रुक्मीक कळटा रुक्मीक कळंगेन इतलो ताका राग येता की म्हण सांगल्यार आत्ता तो सगळ्याक तागेले दोस्त लोक उरता न्ही तागेले साल्वा जरासंध दंतवक्र विदुरता हांगा ಒಟ್ಟು लोकांक सांगता आनी आपूण आत्ता वचूंक घेयना ते कृष्णाक तागेले हे करून आपल्याला भयणीक घेवन आयला जाल्यार आपूण हे हाका वापस येना पळया अशी आमी लेखताची हे एक असुरी लोक एक तरी कृष्णाक अंडरस्टँड करूंक घेनाचे सेकंड तांगेलो गुण कसो की म्हण सांगल्यार कृष्णाल तांकां क्वालिटी बद्दल ट्रान्सडेंटल क्वालिटी बद्दल तांकां हे उरना एक तांणी लेखताचे कृष्ण बी एक साधारण गोपालक मनुष्य तांगेले तांगेले बुद्धी चितले भ्रश्ट जाल्लो उरता केन्ना कृष्णाले एक तांणी कृष्णाक केन्ना एनिवियस जाता की तेन्ना हे भौतीक जगतात तांणी फसताची म्हण कृष्ण सांगता ಒಟ್ಟು लोक आमी कृष्णाले एनिवियस केल्ले मागीर ताजे भौतीक जगतात आसाचे हे हातूंत बंधनात बद्ध जीव जावन आसाचे तातूंत ही बद्ध जीवन जावन आसतना कृष्ण सुद्दां विंगड रुपान येवन आमकां आपल्या अपिलन्सा बद्दल आपल्या हाचे बद्दल सांगता जाल्यार हे मोड ऑफ इग्नोरंट पीपल आनी एक राजसिक पीपल हे लोक कृष्णा केन्ना अर्थ कंगेनाचे तशें हांव हांगेलो हे रुक्मी कसं करता म्हळ्यार कृष्णाल तो क्वालिटीज बी अंडरस्टँड कंग येतेना आनी कृष्ण कोण म्हण बी ताका अर्थ जातेना तागेले बुद्धी वयर ते एक मायाचे एक फरक आयिल्लो आसा हे कृष्ण भगवद्गीते तो 7th चॅप्टर सांगता कशी आपणाच्यान विंगड जाल्ले एक जीव कसो आसा हे माया भितर कशी फसताची कशी फसताची आनी हे लोक कशे आपण्या वयर
भक्तीक बी येनाचे आनी हे भौतीक जगत 3 गुणांतांनी फिरते उरताचे म्हण सांगताचे हा. तशीच एक केन्ना रुक्मीक कळता तो कसं करता पुरा आपणाले सैन्य बल ಒಟ್ಟು घेवन येन कृष्णाक तो हे करता फॉलो करता. जेन्ना म्हाका बी बलरामाक बी कळता हा आता आपणाक हांव इतलो ಒಟ್ಟು हे घेवन गेला आनी म्हगेल भावाक कसलो त्रास जावचे ना कित्याक की म्हळ्यार 24/7 हो कृष्ण आपणाले एक भावा वयर हे करते उरता. आमी आयकल्या हा फाटी सुद्दां आमी घेतले तेन्ना बलरामा रूप कसले ही इज none other than तागेले कृष्णाले एक्सपान्शन तो फर्स्ट एक्सपान्शन हा. तश कशावन कृष्णाक तो 24/7 कृष्णाले विचार करता निमित्त तो कृष्णाक फॉलो करन येयलो उरता आनी केन्ना ताका कळता हा कृष्ण एकलो घेवन गेला आतां म्हगेल कृष्ण म्हगेल भावाक कसलो तरी त्रास जावचे ना म्हण तो वचूंगेर द्वारका वचूंगेर वापस तो आपणाले ಒಟ್ಟು सैनिक घेवन येते आसा. तितले वेळार ही रुक्मी वचूंगेन कृष्णाक थंय वचून एक स्थळार राबयता आनी कृष्णाक तो ललकायता हा सांगता तू कशी मेगेल भयणी घेवन गेलो तुका हांव सोडना तुका हांव आज मारना मेगेल भयणीक हांव वापस घेवन वतलो. तू ताका मस्त निंद करता तेन्ना कृष्ण काही उलयना जाल्यार तो कसो करता तागेले कृष्णा वयर केन्ना तो आपणाले बाणाच्यान तागेले पावस एक टायल तशी बाणासान हे करतकी तेन्ना कृष्ण कसो करता आपणाले सुदर्शन चक्र सोडून घेवन तागेले कितले आर्मी आसकी तांकां पट्टू हरयता. हरोवन तागेले एक हाचे रथा चक्र मोड घालता आनी तागेले किरीट हे करता निहत्ता हातात कसले उरना तेन्ना रुक्मिले तेन्ना आता मारका कृष्ण एक्चुअली तशी मारचे कसले उरना कृष्णाक जाल्यार केन्ना तो ಒಟ್ಟು निहत्ता जाता तेन्ना रुक्मिणीक मस्त बेजार दिसता कित्याक की तिगेल प्रिती भाव उरतो कशी उरल्यार बी एक बायल मनशील एक हृदय ती येवन कृष्णाक पाय धरता हा म्हणटा कृष्णा मेगेल भावाक माफ कर स्वामी प्राणनाथा ताका माफ कर मेगेल भावाक आनी ताका मार नाक तू आनी म्हण ते रडता ती पाय धन ती गदगद जाता तिगेले ಒಟ್ಟು तिगेले आंगावेल ಒಟ್ಟು ज्युवेलरी ಒಟ್ಟು आंगाच्यान ಒಟ್ಟು पण वता तितली ती रड तेन्ना तिगेले हे दुःख पळोवंक ना कृष्ण म्हणटा ना आपूण मारना जाल्यार ताका ताण केल्ले तागेले कर्तुताक आपूण ताका बुद्धी शिकयतलो म्हण सांगून ताका तागेले बंधन ताका ओन हाडटा आनी तागेले अर्ध एक वटेन केस कट करता एक सायडान तागेले दाढी मिशी कट करून कित्याक की म्हळ्यार हे क्षत्रिय लोकांक तांकां मारल्यार सुद्दां इतलो अपमान जायना हा मार ताणी मरच्याक रेडी उरता जाल्यार हे अपमान केन्ना ताणी सहन करनाचे. तशें केन्ना कृष्ण ताका हे शिक्षा दिता तेन्ना तो म्हणटा तेन्ना ताका मस्त राग येता आनी तो कसो म्हणटा आपूण आतां जाल्यार ताणें एक प्रॉमिस करून आयिल्लो आसा हा आपूण वापस येना हा आपणाले भयणीक घेवन अशें आपूण वापस येना म्हूण सांगिल्लें आसा ते एक ताणें प्रण हे करचे खातीर तो वापस विदर्भ देशाक वतना कुंडिणाक वतना तो कसो करता थंय आपल्याला एक विंगडच एक राज्य थंय करता भोजकथा भोजकट म्हणले एक जाग्यार तो आपल्याला एक नवीन राज्य तयार करता आनी थंय रावचें लागता आपल्याला एक हे तयार करना आपल्याला एक राज एक महल तयार करून तो थंय रावचें लागता. तेन्ना थंय रावचें लागता अशीच कृष्ण कडेन रुक्मिणी घेवन द्वारकाक येता केन्ना तो रुक्मिणी घेवन येतकी तेन्ना ಒಟ್ಟು लोक मस्त तांकां आनंद जाता आनंदान तांणी स्वागत करताची हा कृष्णाले आनी तांकां ಒಟ್ಟು मस्त एक वैभवा हाज्यान रुक्मिणील आनी कृष्णाल तांगेले विवाह जाता. विवाह पुरा तांगेले द्वारका कसले पुरा लायट हे रस्त्यार ಒಟ್ಟು रस्ते ಒಟ್ಟು फुलां सजयताची ಒಟ್ಟು सुंदर हे आनी रुक्मिणील अशी स्वागत करतात आनी एक मस्त वैभवान एक लग्न करताची. मुखार एक केन्ना रुक्मिणी आनी कृष्णा विवाह जाता. विवाह जाल्या नंतर रुक्मिणीक मुखारी तशी कृष्णाल कितले बायल आसाची हा सगळ्याक सगळे प्रत्येक 16,108 वायफ आसा तशीच ಒಟ್लोकाक 10 पूत आनी 1 धूव ಒಟ್लोकाक तशीच हे रुक्मिणीक सुद्दां ना फर्स्ट पूत प्रद्युम्न कोण हो प्रद्युम्न एक्चुअली कामदेव मदन कसो आसा तागेले एक्सपान्शन कशी बाबा कामदेव कशी कृष्णाल आनी रुक्मिणील हांगा आयलो मस्त सुंदर चेडो उरतो तेन्ना कशें आलो म्हण हांकां आयकूं येता आमी केन्ना एक पटीक शिव तपस्याक बशिल्लो उरता आनी देवदेवते लोकांक ಒಟ್ಟುक
पार्वतीक कृष्ण शिवा बरोबर एक विवाह करका म्हणून उरता कित्याक तांगेल पूत कार्तिकेयन जन्म येता तो देवता लोकांक एक आर्मी सांबाळतलो एक हे जातलो म्हणून तांगेल एक हे तशा तांणी कशी कणिक पार्वतीक लग्न करका जाल्यार शिवा तेन्ना सगळे सती फर्स्ट तागेले बाई कसा उरता पत्नी ते हे जाल निमित्त तो कंप्लीटली तो हे विवाहाका खंयच्याक तयार उरना कंप्लीटली तो हे हातूंतल्यान पूरा विरक्त जाल्लो उरता ताक हे करचे खातीर कामदेवाक धाडिता तांणी कामदेव येवंगेनो आपणाले फुल्ला बाणान म्हाका शिवाक तागेल मन विचंचल करच्या पळयता तागेल मनात काम उत्पत्ती करच्या पळयता तेन्ना शिवा आपल्याला तिसरे दोळे ओपन करून घेन कामदेवाक जळोवन घालता केन्ना तो कामदेवाक ताका जळोवन घालता तेन्ना तागेले बायल कसो आसा रती देवी ती थंय येता थंय येवंगेन शिवाक मस्त गिडगिडायत ती मेगल घोवाक वापस हे कंदी म्हण मस्त रडता ते टायमाक एक राक्षस उरता तागेलें नांव शंबरा म्हण राक्षस कसा असा शिवाल महान भक्त हे राक्षस लोकांक शिवा एक्चुअली कित्याक हांग कोट्टू हे करतात आनी अशी इतले तांणी शिवाक इतले हे करता की म्हळ्यार खंयचे खंयचे एक इतलो ऑस्टेरिटी कितले कठीण करता की म्हळ्यार कृष्णाक कशी तरी हाणें शिवान कशी तरेकन तांकां एक बून दिवपाचें तांकां हे दिवपाचें वर दिवपा तशें तांणी शिवाक करता आशिल्लें तशीच हो शंभर कसा आसा ते टायमाक शिवाकण आयिल्लो उरता कसकी मागच्याक तेन्ना तो थंय रती देवीक पळयता रती देवीक पळोवंक येना तो म्हणटा ही म्हाका जावका तो आईल विसर नव्हता रती देवील सौंदर्य पळोवंक ही म्हाका जावका म्हणटा तेन्ना शिव म्हणटा तथास्तु तेन्ना रती देवीक मस्त रडच्या येता दोळ्या उदय ती म्हणटा शिवा हे म्हाका म्हगे सांग ती कशी तूं अशें करूं शकता म्हाका हे राक्षसा बरोबर कशें धाडिव शकता आपूण म्हगे घोवाक मागच्या येईल तुगे कणा म्हणटा तेन्ना शिव म्हणटा तूं काही काळजी करनाका तुगे हागे निमित्त तुगे घोव मेळटलो तशें तूं वच हागे वटूक मेळटा तेन्ना ती आपल्याला एक मिस्टीक पवरान ती आपल्याला सौंदर्य वटू लिपोवन दवरता आनी एक दासी टायप ती जाता तेन्ना तो शंबर कसं करता आपल्याला एक किचना भितर एक हातूंत तिका एक कामाची एक रांदपीण म्हळ्यार रांदप्याक सहाय करतली रांदपीण टायप ती दवरता एक ताका कसलें तरी वेजिटेरियन जेवण जेवचे उरल्यार ते हिगेलें नांव मायावती ती आपल्याला नांव बी लिपयता रती म्हणली मायावती म्हण नांव घेवन ती शंबराले हातूंत उरचें लागता केन्ना एक पेटी हाका शंबराक कळटा कृष्णाले आनी रुक्मिणीले हातूंत भितर हांकां हांगेले पूत कसो आसा तागे निमित्त आपणाल मरण म्हणले विशय केन्ना कळत ताका तेन्ना रुक्मिणीने दिल तसं सुंदर एक बालकाक जन्म दिती प्रद्युम्ना ते 6 दिवस आसतना ते चेरडाक ती कसा करता तो शंबर वचून थंयच्यान किडनॅप करता ते अपहरण करता 6 दिवसा चेरडाक 6 दिवसा चेरडाक ते अपहरण करून हाडून समुद्रा भितर ताका उडोवन सोडता ताका कितें दिसता समुद्रा भितर लोक गेल्यार खंयचे तरी एक प्राणी येवन खावन वतले सांज चेरडू ताका कसं मारचें अशें म्हण लेखता ते एक व्हड एक माशली कसं करता ते तिमिंगल ते चेरडाक गिळता गिळ तेन्ना ते शंबराल ते राजधानीचे उरते तेन्ना शंबराल ते एक खंयची एक तांगेले एक फिशरमॅन कसो उरता तांणी वचून ते माशली धरताची माशली धर हाड ते रांदची तो रांदपी उरता ताका हाड दिता माशली व्हड माशली हे राजाक दिया म्हण केन्ना तांणी ते माशलेले पोट कट केले तेन्ना भितर चंद चेरडू दिसता चेरडू मेळ्ळा तशी तो रांदपी कसं करता ती मायावती कापून सांगता हे चेरडाक तू होड कर म्हणटा ती एक तरी घोवाक सोदचे आयला हातूंत चेरडू मेळ्ळे तिका तेन्ना ती म्हणटा ती बेगीन विचार करता आपण हे चेरडाक घेवू की नाका म्हणून विचार केले तेन्ना नारद मुनी ते प्रकट जाता नारद मुनी सांगता तू काळजी कर नाका हो तुगेल घोव हो तुगेल ब्राह्मण हो ओके हो तुगेल पतिदेव हाका तो बरेकन होड कर आनी हो तुक मुखार तुक वापस तुगेल मिलन जातले मिलन जाल्यार तुगेले म्हणटा तेन्ना तिका मस्त आनंद जाता ताका बरेकन ताका होड करती होड करून जायना पण एक यौवनाक आयले नंतर तागेल वर ती आपल्याला पती रुपान पळयते उरता का आणि तागे बरोबर ते टायप बिहेव करते उरता तागे बरोबर विंगड विंगड अशी काम तेज हे पळयले तेन्ना तो प्रद्युम्न विचारता आनी तू मेगेल आवय तू कित्याक अशें तू मेगे बरोबर अशें कित्याक तू मेगेल बरोबर बिहेव करता म्हणटा तेन्ना पळय हांव तुगेल आवय न्हय तू मेगेल पती तशें हांव पतीक हांव होड केल्ले आसा इतली वर्स आनी शेवटू सांगता न्हय हो शंबर आस न्हय राक्षस हो तुगेल होड हे मस्त वैरी हो हाक तू हे करका म्हणत आनी म्हणटा ती आपल्याकडे आशिल्ली एक महामाया म्हणले एक विद्या उरती एक मिस्टीक पवर ते वट्टू ती हाका प्रद्युम्नाक शिकयता
कित्याक की म्हळ्यार मायावी तो 100 राक्षस ताका मारची तितली इजी ना म्हण सांगती. मुखार ताका तांगेले केन्ना तो वचूंगे ते हाका वचून तूं ललकार आनी ताका तूं युद्धाक आपय आनी ताका मार म्हण सांगती. तेन्ना वचूंगे तो हो कसो करता प्रद्युम्न वचून तिका ताका 100राक हे करता आनी 100 बरोबर व्हड युद्ध जाता आनी 100 कसो करता एकदम तागेले माया शक्तीन तो ना जाता वचून आकाशार बसता थंयच्यान तागेले वयर ते बाणा प्रयोग करचे लागता. तेन्ना इमिडिएटली मायावती कसं करता का तागेले ते मिस्टिक पवर शिकेल उरते तिणे ते महामाया हाचे ताजे पवरान तो थंय वयर वचून घेवन ताका 100राक मारतो मान घेवन मुखार ताका मारले नंतर ती मायावती कसं करता आनी ताका घेवन आपण आकाश मार्गा वयल्यान ताका द्वारका घेवन येता. केन्ना ती द्वारका घेवन येतकी तेन्ना रुक्मिणीक आनी मस्त विचित्र आश्चर्य जाता. ह्याक पळयल्यार वट्टलो तो कृष्णा म्हणके उरता सुंदर रूप हे बेगेनशे हे वट्टलो द्वारका वासी वट्टू बायल वट्टू लेखताची कृष्ण आयलो कितकी म्हण लेखून ताणे वट्टू हांगा थंय मर्यादेन आपल्याला मात्ते कवर करून थंय ते लिपते उरताची तेन्ना हे पळयले नंतर रुक्मिणीक सुद्दां ताका पळोवन एक वात्सल्य भाव येता तेगेले छातीच्यान हे जेवचे लागता ते वात्सल्य भाव तेका भायर पडचे लागता. तेन्ना ती येवन मायावतीक विचारता कोणाल पूत हागेले आवयक कोण हाका जन्म दिल्लो कोण म्हाका सांग म्हण तेन्ना ती वट्टू काणी सांगता अशी आपूण रती देवी हो तुमगेल पूत आनी हो एक्चुअली मेगेल लास्ट जन्मात मेगेल पूत आशिल्लो आतां तुमगेल पूत जावन मेगेल हे पतिदेव तुमगेल पूत जावन जन्मा आयला म्हणून वट्टू सांगले तेन्ना ती आश्चर्यचकित जाता. तेन्ना तितले वेळार नारद मुनी येता. कृष्णा वट्टू गोतू उरता जाल्यार कृष्ण कसले सांगना ते नारद मुनी येता. नारद मुनी सुद्दां वट्टू सांगता हाय वय अशी हे वट्टू सांगिल्ले वट्टू तिणे सांगिल्ली खरेची कशी तेगेले ताका तुम्ही जन्म दिले कशे ते 100 म्हणले एक राक्षसान कशे ताका हे करून व्हेले पळया हे राक्षस लोक कितली प्लॅन करता कृष्णाला एक हे डिफीट करचे खातीर. कृष्णाला इतलं करुणेक तांणी केन्ना पात्र ना जाल्यार कृष्ण तांगेले वयर केन्ना खंयचे भेदभाव करना. जशे की आमी पळोव येता सूर्य आपणाले एक किरण कसो आसा खंयचे पळोवन हांगे घर दिवका हो बरे न्हय हो कृष्णाल भक्त अशें केन्ना तो विचार करना. प्रत्येक लोकां तो समान सरीसमान जावंक तो आपल्याला हे तशीच कृष्ण कसं करता प्रत्येक जिवी वयर भगवद्गीता कृष्ण सांगता आपण प्रत्येक सूरदम सर्वभूतानां प्रत्येक लोकांक आपण सरीसमान पळयता म्हण जाल्यार हे राक्षस प्रवृत्ती लोक कशे बिहेव करताचे ते आमी पळयले. केन्ना तशी हे जात की तेन्ना ते वट्टू कळता मस्त आनंद जाता रुक्मिणीक. तशीच मुखारी तागेले प्रद्युम्नाले हातूंत हांगा हे श्रीमद भागवतमात येवचे तसले हे ते हातूंत भितर हे श्लोका भितर हो सांगते आसा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजाक हे काणी तेन्ना परीक्षित महाराज तेन्ना म्हणटा हो की म्हळ्यार रुक्मिल धुवेले हे विवाह जाले प्रद्युम्ना बरोबर म्हणते ना ताका आश्चर्य येता. तो विचारता परीक्षित महाराज कशी रुक्मिण इतलं तागेले कित्याक ताका कृष्णावर इतलं वैरत्व कशी ते आपल्याला वैरील पुताक प्रद्युम्नाक आपल्याला धुवे बरोबर वार्डीक केले ताणे कशे ताणे विवाह केले कशी विवाह करचे तयार जालो म्हणते ना म्हणता की म्हळ्यार ताण विवाह केले कित्याक की म्हळ्यार स्वयंवर दवरिल्लो ताणे तागेले धुव रुक्मिल धुव रुक्मावती म्हण ताणे दवरले तेन्ना ती रुक्मावतीक प्रद्युम्नावर मस्त प्रेम कशें करून आपूण वाडीक जावका म्हण तशें हांव न्हू आनी ताका तागेले मनांतूल हे प्रद्युम्नाक बी गोतुरता. प्रद्युम्न थंय स्वयंवराक पावता आनी ती आपल्याला स्वयंवरात ती कसं करता प्रद्युम्नाक हे करता तेन्ना वट्ट लोक हे आशिल्ले तशे राज लोक वट्ट लोक प्रद्युम्नार विरुद्ध युद्ध करचे आहेत. तेन्ना तो प्रद्युम्न वट्ट लोकांक डिफीट कंगेन ते हे कंगेन तो घेवन आयलो म्हण अशी सुखदेव गोस्वामी सांगते आसा. आनी कशी आनी अशी म्हण सांगताची एक परीक्षित महाराज विचारता कशी बाबा दोन वैरी लोक एक जाले कृष्ण आनी रुक्मी कशी एक जाले विवाह केले म्हळ्या नंतर दोग लोकांक एक जावकाच न्ही म्हण सांगले तेन्ना आणि मुखारी एक अनेक सांगतो मुखार तागेले एक नात आसा रोचना म्हण नात तो ताणे कृष्णाली आणि हागेले प्रद्युम्न आणि हागेली प्रद्युम्न आणि प्रद्युम्नाल बायल रुक्मावतीले पूत उरता अनिरुद्ध वट्टू वार्डीक केली आपल्याला रोचना म्हणले आपल्याले नाती बरोबर अनिरुद्धाल हे केले म्हणते ना ताका आश्चर्य येता कशी बाबा रुक्मी इतलं हे एक तरी म्हणताचे संबंधा भितर एक तर ते
चिण विंचून घेतले म्हण जालें हांगा कशी बाबा हो कशी रुक्मी कशी तयार जालो आपल्याला नातील वार्डीक करच्याक अनिरुद्धा बरोबर म्हणते ना तो म्हणता आपणाले हे इरिलिजियस कित्याक की म्हळ्यार एक एनिमी आपल्याला दुसरी एनिमी बरोबर विवाह करची कसं असा हे शास्त्रा प्रकार एक इरिलिजियस हे रिलिजियस ऍक्टिव्हिटी नाही जाल्यार आपल्याला भयणीक प्लीज करचे खातीर ताणे भयणीक खुशी दिवचे खातीर तो तयार जालो आपल्याला नातील लग्न अनिरुद्धा बरोबर करच्याक म्हणटा हांगा श्रीधर स्वामी कसं सांगता की म्हण सांगल्यार एक खंयचे एक कोण एक आपल्याला वैरी म्हणलं आसा तागे घर आम्ही अन्न खावच्या ना वैरी घर अन्न खावच्या ना म्हण सांगल तेन्ना एक शास्त्र आसा म्हणटा तशीच कृष्ण कसं म्हणते आसा भगवद्गीतात 5.29 सूरदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतीम रच्छति आपण एक सूरद सगळ्याला आपण वेल विशर अशें म्हण कोण लेखता की तो केन्ना शांतीन उरता जाल्यार हो रुक्मी केन्ना कृष्णाक सूरदम कृष्णाक केन्ना तो आपल्याला एक वेल विशर म्हण केन्ना लेखल नाशिलो जाल्यार कृष्णा केन्ना ताका एक एनिमी रुपानाचे एक वैरी रुपाना ताका दिसता जाल्यार ताणे तो कसो करता आपल्याला एक भयणील एक प्रीती खातीर तो वार्डे करच्याक रेडी जालो म्हण सांगता तेन्ना एक कृष्ण सांगते असा इवन भगवद्गीता सांगता 18.66 सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज केन्ना एकलो शरणाक येता तेन्ना आपण तांकां आपण तांगेले कसले चूक असले बी ताका आपण माफ करता म्हण तशीच हांगा रुक्मी एक तरी आपल्याले नातीक आपल्या नातवा बरोबर वार्डे करते असा म्हळ्यार ताजे अर्थ कसो जाले तागेले कसले मनात कसले एक वैरत्व उरल्यार बी ताणे हे केले म्हण सांगून तशीच हे हातूंत भितर आमी कशी कृष्णाक हे करीत म्हणले आमी हे पळोवेत कृष्णाक कसले आमगेलकण आशिल्ले एक सान वस्तू कृष्णाक आमी पत्रम पुष्पम फलम तोयम कृष्ण म्हणटा तशीच हांगा हो कसो करते आसा आपल्याला नातीक दिल निमित्त कृष्णाक कितले ताणे एनिमिकल करू कितले वैरत्व करू कृष्ण ते विसरन वता आनी तशीच हे वार्डीक वट्टू विवाह करचे खातीर तो फुल्ल तयारी केल्लो आसा ते विवाहात सुंदर हांचे भितर वट्टू लोक रुक्मिणी बलरामो कृष्णो आनी पुरा कृष्णाल कितले तांगेले विवाह वट्टू पत्नी आसाचे आनी तांगेले पूत आनी सांबा प्रद्युम्ना प्रत्येक लोक कसो करताची भोज कटाक म्हणले ते राज्याक रुक्मिणी हांगा आयलेचे कित्याक म्हळ्यार हे विवाह कशी प्रद्युम्नाल विवाह कशे तशें जालना हांगा कंप्लीटली रुक्मिणी विवाह तयारी कंगेन वट्ट लोकांक पट्टू एक हागेले कसले ते वर लोकांक कशी आपोवका तशें ताणें मर्याद दिवन आपयल्लो आसा हांगा तो स्वता हे लग्न करते आसा तेन्ना वट्टू लोक अशी विवाह वट्टू जाता बरे रितीन मस्त एक वैभवोपेतान विवाह करून दितो तेन्ना ते लग्ना वट्टू विवाह वट्टू संपन्न जाले नंतर तांगेले एक हे उरता की म्हण सांगला तांतू भितर एक राज उरता तो कलिंग देशाचे राजा आनी वट्टू लोक कसो करताचे कृष्णा वयर बलरामा वयर एनविएस तांकां मस्त तांकां तांगे वयर एक एनविएसनेस म्हळ्यार सांगल्यार मस्त एक हे उरता आनी तशें न्हू सांगता पळय बलरामाक तूं हे डायस खेळचे आपय जूज खेळचे आपय म्हळ्यार तेन्ना जुगार खेळचे आपय म्हळ्यार तेन्ना म्हणटा आनी ताका तो मस्त हाका हे खेळची म्हळ्यार ताका मस्त आवडटा आनी ताका आमी पुरा हरोवन पळय लोट्टू अपमान करया म्हण अशी प्लॅन करता तेन्ना रुक्मी सहज जावंक ना रुक्मी खुशी जाता ताका पयली दोन राग उरता तो बलरामाक आपयता आमी हे गॅमलिंग खेळया म्हळ्यार तेन्ना बलरामाक केन्ना गॅमलिंग म्हळ्यार बेगीन आवडते उरता तो बी रेडी जाता आनी कित्याक की म्हण सांगल्यार हे एक क्षत्रीय लोकांक एक हे उरता एक युद्धाक कोणे तांकां एदराच्यान आपयले नाल्यार जूज खेळचे आपयल्यार ताणें केन्ना ना म्हणनाचे ताका केन्ना ताणें रिफ्यूज करूं शकनाचे तशें एक तांगेले एक हे ते तशें ताणें तो कसो करता रेडी जाता तेन्ना रेडी जाले तशेची हांगा आमी पळोवेत कशी कृष्ण म्हण सांगता की एक बलरामाक केन्ना तो रेडी जाता की तेन्ना फर्स्ट गेमा भितर तो 100 एक भांगराक कॉइन घालता बलराम 100 कॉइन दवरता रुक्मी 100 कॉइन दवरता फर्स्ट राउंडा भितर तेन्ना तो आनी हे लोक रुक्मी आनी वट्टू खायम हांणी केन्ना चीटर्स हांणी ओड आनी हांणी कृष्ण तितले बलराम तितले हे करना पळयले हांणी चीट करून तो फर्स्ट राउंड आपूण जिखता आनी केन्ना तो जिखता तेन्ना कलिंग देशात तो राज कसो आसा बलरामाक पळोवन हा दान दाखोवन ही करून हांसता चाळोवच्याक
हे प्रोवोक करचे उरता बलरामा कशे कन ताका इन्सल्ट करका म्हणून तागेले एक प्लॅन उरता. तशें सेकंड राउंडा भितर वापस 100,000 भांगरा कॉइन दवरता. तेन्ना 1000 भांगरा कॉइन दवरले नंतर ते हातूंत बी तेन्ना बलराम जिखता. तेन्ना बलराम म्हणटा ना 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 ताका चीट करता. बलराम म्हणटा हांव विनर, हांव जिखला म्हण सांगले तेन्ना आरती जाल्या तशें न्हू बलराम म्हण सांगता की हांव जिंकलो म्हण तेन्ना आय एम द विनर, हांव जितलो म्हण सांगले तेन्ना बलरामाक दिसता ओके. ताका बलरामाक राग येता जाल्यार बलराम म्हणटा उरू एक जाल्यार ताका दोळे वट्टू तांबड जेते उरताचे आनी हो आनीक तो बलरामाक इन्सल्ट करचे खातीर तांणी हे वट्टू प्लॅन केल्लो उरता हें कळटा बलरामाक. तेन्ना बलराम नेक्स्ट एक हे केलें तेन्ना वापस तो एक 1,00,000 भांगरा कॉइन दवरता दोगलोक. हातूंत भितर केन्ना बलराम जिखता. तेन्ना रुक्मी आनी ताका फसोवच्या पळयता. म्हणटा हांव जिखलो आनी हांगाशी लोक वट्टू हे राजा लोक आसाचे आनी वट्टू विटनेस आसाचे हांव जिखला म्हणटा कित्याक तांणी वट्टू दुष्ट कूट उरता वट्टू लोक हे रुक्मिले दुष्ट हातूंत भितरच तांणी वट्टू हेजेर उरताचे. तेन्ना आनी तांणी वट्टू पळयल्या म्हण सांगले तेन्ना आकाशवाणी जाता. आकाशवाणी सांगता ना ना बलराम जितला आनी हो रुक्मी फाल सांगच्या लागला म्हण तेन्ना हे रुक्मील वट्टू हांगेले विकेट गुण हांगेले वट्टू कळता आनी हे दिव्य ते आवाज कसो आसा एक हे आकाशवाणीक सुद्दां हो रुक्मी इग्नोर करता. आनी कशी तरी कंगेन बलरामाक तो हे करका म्हण उरता. तेन्ना एक आनी ताका तो बलरामाक सांगता रुक्मी तू एक गाय चरयतलो मनुष्य, गाय चरोवंक जंगला आशिल्लो मनुष्य तू कसो गोतसा हे हाचे बद्दल पगडे खेळचे तू कसो गोतसा हे खेळा बद्दल हे राजा लोकांक खेळचे हे तुमगेले तसं जंगली लोकांक हे पगडे खेळत जाऊ बिल्लू बाण चलोत जाऊ तुम खाजेले ताचे हे जाऊ तुम कसं गोतसा तुम्ही वट्टू हे वट्टू तुमगेले तसं लोकांक नाही हे वट्टू तुम केन्ना जितू शकनाच आणि तुगेले तसं लोकांक हे म्हणत तेन्ना मस्त इन्सल्ट करतो रुक्मी तेन्ना आणि बाकी लोक वट्टू ते राजा लोक बी तशीच बलरामाक हास्या लागताचे तेन्ना बलरामाक मस्त राग येता. राग येवंक ना तो कसं करता आपल्याला ते गदा घेवंक एक मार घालता कोणाक रुक्मीक आणि रुक्मी थंय डेड जाता तागेले मरण जाता. आणि नेक्स्ट तो कलिंग देशाचे राजा बलरामाक पळोवन ही हास्ते उरता दान दाखोवन तेन्ना तो घेवन आपल्याला ते एक गदा घेवन तागेले तोंडार मान तागेले ओट्टू दांत ओट्टू मोण घालता. आणि बाकी लोक ते दुष्टकूट वट्टू राजा लोक वट्टू बसून घेन कृष्णाक बलरामाक फसोवका म्हण बसले उरताचे तांणी वट्टू हांगा थंय चल्लापिल्ली जावच्या लागताचे. केन्ना चल्लापिल्ली जावच्या लागताची तेन्ना प्रत्येक लोकांक आपल्याला गद घेवन वट्टू लोकांक संहार करता. आणि ते वट्टू ते जाग कसो आसा एक पुरा लोकांक ते मेल्ले हे डेड बॉडी हे हाज्यान ब्लडान पुरा कण ते हे जावन वता. तेन्ना कृष्ण पळयते आसा आपल्याले भाव एक कसं म्हणटा का मेवण्याला एक मरण जाल्लें आसा जाल्यार कृष्ण कसलेय उलयना कित्याक की म्हळ्यार ताका एक तो रुक्मिणील बी सायड घेवंक शकना बलरामाल बी सायड घेवंक शकना कित्याक की म्हळ्यार दोग लोक ताका अत्यंत प्रितीचे लोक तशें न्हू तो कसलेय बी करना तो कसले प्रोटेस्ट बी करना कसले करना तागेले कित्याक अफेक्शनेट टायस उरता दोग लोकां बरोबर. तेन्ना तो गप्प उरता तेन्ना की म्हण सांगल्यार हांगा आमी पळोवेत हे एक्चुअली बलराम कृष्णाक सहाय करते आसा कित्याक की म्हळ्यार हाका पयले केनकी हाका मार्क आशिल्ले कृष्ण हो बलराम कसो आसा हे कृष्णाल एक्सपान्शन तो आपल्याला भावा वयर खंयचे एक दोष येवच्या दिना कित्याक की म्हळ्यार एकाच वेळा रुक्मीक कृष्णान मारिल्ले आसल्यार रुक्मिणीक मस्त बेजार जाता आशिल्ले आपल्याला बामणान आपल्याला पतीन आपल्याला भावाक मारले म्हण लायफ लॉंग ती ताका बेजार जाता आशिल्ले तशें न्हू हे वट्टू प्लॅन कसो आसा वट्टू हे प्लॅन करून घेवन तांगेले बरोबर जुवा खेळत जावं आनी तांगेले दुष्टता तांणी वट्टू आपल्याला हे दुष्ट बुद्धी वट्टू भायर काडका आनी तांगेले हे करका म्हणले एक आनी केन्ना विवाह जेते उरता तेन्ना रुक्मिणी घेवन आयिल्ली उरता तेन्ना ताणें प्रॉमिस केल्लो उरता रुक्मिणीक आपूण मारना जाल्यार ताका आपणेक शिक्षा दिता म्हण सांगून केन्ना रुक्मिणीक हे कळ्ळें रुक्मिणी मस्त हे करता अशें म्हण सांगता की म्हळ्यार कृष्णाल आमी कृष्ण केन्ना एक भक्ताक सुद्दां भक्त जाल्ल्याक सुद्दां केन्ना म्हणटा कृष्णाल भक्ताक सुद्दां कित्याक त्रास जाता
है ना भक्त सुद्धा केन्ना केन्ना मस्त कष्ट ताका बी कष्ट येता कृष्णान तो हात धरल्यार सुद्धा ताका कष्ट येता कित्याक कष्ट येता म्हण आमी विचार केल्यार कृष्ण कसो करता आमकां अशीक आमगेले कष्ट दितकी म्हळ्यार आमगेले हृदय शुद्ध जावो कित्याक की म्हळ्यार कृष्ण आमकां एक इन्स्ट्रुमेंट टायप आमकां उपयोग करता हा ते इन्स्ट्रुमेंट उपयोग करता जाल्यार आमगेले हातूं आशिल्ले एक मटेरियल आमगेले एक बुद्धी कसो आसा ते वट्टू नाश जावका ते वट्टू दूर जावका तशें हांव कृष्ण कसो करता कृष्ण आमकां एक इन्स्ट्रुमेंट एक भक्त जाल्या नंतर कृष्ण तांकां एक 2-3 टायप करून तांकां एक परीक्षण पळयत तांगेले हा आनी कित्याक की म्हळ्यार भगवंत कसो आसा सच्चिद आनंद विग्रह तो सच्चिद आनंद विग्रह आमी सुद्दां सच्चिद आनंद विग्रह जाल्यार आमी भौतीक जगतान आयिल्ले निमित्त आमगेले कृष्णा बरोबर आमी संबंध विसरल्याचे संबंध ज्ञान विसरल्याचे केन्ना केन्ना आमगेले भक्ती भितर सुद्दां आमगेले केन्ना केन्ना आमगेले केन्ना स्टेप हांग वता थंय वता हा केन्ना कृष्ण कसो करता एक सांसान अशी परीक्षा करता तशीच हे रुक्मिणीक समज घट्ट गोतुरता तशें ती घट्ट ती आपणाक एक कृष्णा बरोबर इतले वर्स राबिल्याक ती कसले ती बेजार जायना इवन आमी पळयले हा प्रल्हाद महाराज कशी प्रल्हाद महाराजाक कष्ट दिले म्हण सांगून केन्ना येवन हो नरसिंहदेव येवन हाका हिरण्यकश्यपूक मारतकी तेन्ना हिरण्यकश्यप हो प्रल्हाद 5 वर्सां चेडू म्हणटा देवा मेगेल बापायक माफ कर ताका मुक्ती दी म्हण तेन्ना भक्ता खातीर कृष्ण ते बी करता हा इतले ताणें इतले आपल्याला हे केल्यार सुद्दां ताका एक मुक्ती पालन एक मुक्ती दिवचे एक हे करता कृष्ण तशीच कृष्ण केन्ना कोणा वयरच एक भेदभाव करना जाल्यार आमी कृष्णाक आमी आमगेले एक अशी रुक्मी असं लोक कसं करता राक्षस भावने असे लोक त्यांनी कृष्णाक एक वैरत्व भावनेन केन्ना तो पळयत की तेन्ना कृष्ण बी तांकां तशी तांकां एक हे करता आनी केन्ना आमी कृष्णाक आमगेलो सुरदम सर्वभूतानां तो कशें आमगेलो एक वेल विशर आनी कशें म्हण आमी पळयताच की तेन्ना कृष्ण आमकां ते रितीन आमकां हे करता तशी हे केन्ना बलरामा खंयच्यान रुक्मिणी हत्या जातकी तेन्ना कोण बलरामाक कसले सांगनाची आनी वट्टू लोक ते वट्टू आई लोक सगळे लोक ते अनिरुद्ध तागे निवल तागेले एक लग्न जालें तसलें तागेले नवीन लग्न जाल्ले पत्नी वट्ट लोक मेळ्ळो तांगेले आपल्या रथार चढगेन भोज कटा सांच्यान द्वारका कण पावताची अशी हे सगळे लोक कसं आसाची हे लोक वट्ट लोक कृष्णाल शेल्टरा भितर आराम उरताचे हा केन्ना आमी कृष्णाल शेल्टर घेताची कृष्णावर कसले एनिमिकल दाखयनाशी हा कृष्णावर कसले एनिमी करनाशी आमी कृष्णा बरोबर केन्ना आमगेले हे उरता कृष्ण आमकां प्रोटेक्ट बी करता आनी कृष्ण आमगेले आमगेले बरोबर एक सखा रूपान एक पिता रूपान एक प्रेमी रूपान आमी कृष्णा बरोबर आरामात राबेत हे का कृष्णाचे हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी भारी चंद करून तुम्ही आयचे सेशन सांगितलं सर आणि तुम्ही कितले विषय सांगले म्हणून सांगल्यार आमकां भारी खुश जाले ऑलमोस्ट अर्ध सुमार स्टोरी भितर स्टोरी सांगता जाले बट भारी चंद करून सांगली ती तुम्ही हांव समरायज करता म्हणून सांगल्यार फुल स्टोरीचे घेवचे पशी हांव बरी म्हाका मस्तूक केलो पॉइंट्स इश्ट जालेले आसा तुम्ही भारी चंद करून सांगलीत माताजी खंय आमकां स्टार्टिंगातून कशी ताजे फुडली स्टोरी म्हळ्यार ताका गेल्लो तो खंयच्यान आयिल्लो ताणी कितली जन चेडू तितली जनां मोगाच एकली भयणी जावन आशिल्ले रुक्मिणीक कृष्णान आपोवन व्हेलेले तेन्ना तांगेले सहज जावन तागेले मनाक कशें जावन आसतले जाल्यार आतां तांणी एका घरकडेची वांटून आशिल्ली चेडू जाल्यार कशी रुक्मिणीक कशी देवाशेरी श्रवण केलेले मात्रान तू पुरो चांग जाले जाल्यार रुक्मी तेंची घरान तू ओटू वाटील जाल्यार बरें ताका पुरो संग दोश तागेले विंगड फ्रेंड्स असुरीय भाव आशिल्ले फ्रेंड्सा देखून ताकाची पुरा नमुन्याचे वायट असुरीय गुणची तागेल्यांत आयले कृष्णा विशयी द्वेष तागेले मनांत हे जाले वेरस रुक्मिणीक कशी 24/7 तिका कृष्णाले विशय लेखून तोची आपणाल बामणू जावका म्हूण सांगून तिणे लेखिले हातून तिका देवची बामण जावन मेळ्ळेले आसा तशीच बलराम देव कशी कृष्णाल एक्सटेन्शनाची आणि कृष्णाक चांग जावका म्हूण सांगून पुरो ती एक हांतू खंयचे नमुने अपवाद कृष्णाचेर वचन म्हूण सांगून रुक्मीक मान कळलेले कृष्णा नाव येन अशी
रुक्मिक मारलेल बलरामांजल निमित्त रुक्मिणी काही कसले एक मनात एक बामणाल दुखून उचललेलं नाही म्हणून सांगून एक मना एक समाधान असतले म्हणून सांगून मस्त मस्त विचार तुम्ही आजी सांगून दिलेलास माताजी. आणि हांतू कितली की स्टोरीज पुरा मी हांव आयकलेले ना आशिल्ली अनिरुद्धाले आणि 100 अशुर हंगेल पुरा स्टोरीज मस्त लायकून कव्हर केली ती वितीन तुमगेले 1 घंट्या भितर मस्त स्टोरीज बारी लायकून कव्हर केली ती. आयचे हे श्रवण केलेलं मात्र तू आमगेल भितर आशिल्ले असुरीय प्रवृत्ती खंयचे मनशान तू असता केलो पटी त्या नमुन्याचे अंकार जेव खंयचे एक नमुन्याचे पुरा नमुन्याचे असुरीय भाव वचून आमगेल पुरा अवगुण पुरा निवारण श्री कृष्ण करतलो म्हणून सांगून देखता सर. देव सच्चिदानंद विग्रह रूप म्हणून सांगून तुम्ही सांगिल आसा तशीची आम्ही सकट जन भक्त जन कृष्णा शेल्टरान तू आशिल निमित्त आमका फुल्ली आम्ही प्रोटेक्टेड म्हणून सांगून तुम्ही सुमार सांगिल आसा. मस्त धन्यवाद. कृष्ण आमका कितले वेल विशर्स आसा म्हणून सांगून आम्ही लेखून असतली ती बट आमगेले ऍक्च्युअल वेल विशर कृष्णूची म्हणून सांगून तुम्ही सांगले माताजी. मस्त खुश झाले आमगे सकट जन हृदय शुद्धी करताल कृष्ण. मस्त धन्यवाद माताजी तुमका. आईचे भागवत पुराण कोंकणी टीमाचे ह्या विकांत आशिल्ले विंगड प्रोग्रामचा विषय एक अनाउन्समेंट एक सांगून सोडता. हेची 14 ताका माताजी वैष्णव भजन प्रोग्राम आसा 14 तारीखेका. तशीची 18 ताका हर ग्रेस सुष्मिता सखी दीदी हंगेले दुकुनु टॉक एक सेशन आसा. टॉपिक दामोदर मंथ लुकिंग बॅक म्हणून सांगून आणि 20 ताका एकादशीक आमगेले प्रति एकादशीक आशिल्वरीची संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आसा 5 घंट्यात सुरू जाता. कोणाक पुरा तांगेल नाव दिवचे आसा खंयचे स्लॉट्स बुक कोण घेव येता. आमगे विद्या माताजी लगी नाव दिव येता. आमचे भारती पै माताजी हंगेला कोणा लगी नाव दिवन तुम्ही पुरा जनान पार्टिसिपेट करता म्हण सांगून निमून घेता आसा. तशीची 21 नोव्हेंबर अमला सीता माताजी हंगेल एक सेशन आसा. टॉपिक इम्पॉर्टन्स ऑफ विजिटिंग टेम्पल्स. सकट जनांनी भक्त जनांनी हे पुरा प्रोग्राम अटेंड करता म्हणून सांगून विनंती करता सर. आणि कसले डाऊट कोणाक कसले क्वेश्चन कसले असल्यार कोणे जाय म्हणजे नाव म्हणजे आईची प्रोग्राम भारी चंद करून चलोवन दिलेले रसवती माता रसमयी माधवी माताजी तुमका अपास धन्यवाद सांगता सर. आईची प्रोग्राम नरसिंह आरती आणि प्रणाम सांगून विराम करता सर. प्रणव माताजी. ओके. श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह. प्रलदेश जय पद्मा मुख पद्म भृंगा. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्. नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय. प्रहलाद लाददायिने प्रहलाद लाददायिने. हिरण्यकशिपूर्वक्षः हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानखालाये शीलटङ्कानखालाये. इतो नरसिंह परतो नरसिंह इतो नरसिंह परतो नरसिंह. यतो यतो यामि ततो नरसिंह. बाहेर नरसिंह हृदये नरसिंह बाहेर नरसिंह हृदये नरसिंह. नरसिंहगिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहगिं शरणं प्रपद्ये. तव कर कमलवरे नखा अद्भुत श्रृंगा. दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगा. केशवधृता नरहरि रूपा
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय नरहरि, जय नरहरि, जय नरहरि, जय नरहरि। नरसिंहदेव भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय। आयचे सेशन हांगाची एंड करता सन्ती। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।